नमस्कार तुमकां सगळ्यांक उलोवणीक येवकार। आयज हांगा जेन्ना बसला तेन्ना आमच्या प्रत्येकाच्या काळजांत खंय तरी एक दुख्ख आसा कित्या बद्दल जे काल आमच्या गोंयांत घडलें, जे काल मेलावली वाळपय हांगा जे घडलें त्या घटनेचे एक दुख्ख प्रत्येकाच्या काळजांत आसा, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत आसा। एका सायडीन जे आमचे सरकार एक असंवेदनशील सरकार, अकार्यक्षम सरकार, जाका लोकभावनेचो अजिबात पर्वा ना, जे एखाद्या सालादारा प्रमाणे जे वागता अशें सरकार, तांची जी एक्शन पुलीस एक्शन काल आमच्या मेळावलीच्या भाव भयणीचेर जाली ती एक्शन खंय तरी प्रत्येकाच्या काळजांत एक भंय निर्माण करता या सरकारा बद्दल, या सरकाराच्या कामा बद्दल। खंय तरी हे सरकार दिशाहीन जावन गेल्लें आसा। निवडून आयिल्लें तें सरकार न्हीच हें, तेन्नाय त्या लोकांच्या भावनेची कदर न करता हे सरकार घडयलें। आणि आज जेन्ना आपल्या बरे कार्यांतल्यान लोकांची मनां जिखपाचो वेळ आशिल्लो त्या वेळार हे प्रत्येक तांचे जे काम आसा त्या कामांतल्यान लोकांचो रोष घेत आसात। खूब जाण म्हणटले की लोकांचो रोष घेता पण इलेक्शन जिखता, अशें ना। लोक रावलात, लोकांक खबर आसा खंयच्या वेळार कशें रिएक्ट जावपाचें तें। लोकशाहीन जर तुम्ही लोकांक पिशे समजता जाल्यार तेज्या व्हडलें आनी पिशेपण ना। म्हणून जेन्ना कालची एक्शन जाली ती पुलीस एक्शन, खंय तरी खंयचोच पुलीस लॉ सांगना की तुम्ही डायरेक्ट म्हणजे टियर गॅस जेन्ना वापरता तो टियर गॅस वाऱ्यान फायर करप आसता, पण ते टियर गॅस लोकांच्या तोंडार फायर केले गेले। पंचक्रोशी मेळावलीचो जो को कन्व्हेनर आसा तांच्या एज्युकेशनाचो शुभम कुरेळकर, ताच्या तोंडार लिटरली डायरेक्टली त्या टियर गॅसाचो जो हे आसा तो डायरेक्ट नाकार बसलो। तशें कितलेशे लोक जे थंय एज्युकेशन आणि कसलें आंदोलन, कित्या खातीर आंदोलन, हे लोक कित्या खातीर भायर सरला? हे लोक भायर सरला कित्याक एखादो प्रोजेक्ट, एखादे लोकां खातीर जेन्ना तूं एखादो प्रोजेक्ट घेवन येता तेन्ना तो लोकां कडेन कन्सल्टेशन करनासतना जेन्ना घेतलो तेन्ना अशे लोकांचो रोष तुका घेवचो पडटलो। लोकशाहीच प्रत्येक मनशाक प्रोटेस्ट करपाक रायट आसा आणि त्याच रायटा अंडर हे लोक प्रोटेस्ट करपाक बशिल्ले जाल्यार तूं तांकां तुज्या पुलीस बळाचो वापर करून तांकां चिडूपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयकार, प्रत्येक गोंयकार, प्रत्येक सामान्य गोंयकार, गोंयभर जो काल गोंयकार ह्या घटनेक खंय तरी सोशल मिडिया थ्रू जावं टीव्ही बाकीच्या मिडिया थ्रू पळयतालो, तो प्रत्येक गोंयकार सांगपाक सोदता तुमकां की हे आमी घडपाक दिवचे ना। तुझ्या सरकारान ज्यो गोष्टी आज चलयला प्रत्येक गोष्टी म्हणजे जर डबल ट्रॅकिंगाचो विषय घे, टनवार प्रोजेक्ट जो हाय टेन्शन लायनीचो प्रकल्प आसा, रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रकल्प आसा, आणि मेळावलीचो जो IITचो प्रकल्प आसा, ह्या बाबतींत लोक जर ओपोज करता आसा जाल्यार तेका संपूर्णतया हे सरकार जबाबदार आसा। कित्याक अशे प्रोजेक्ट येतना सरकारान लोकां कडेन भासाभास, लोकां कडेन डिस्कशन करप खूब गरजेचें आसा, लोकांच्यो गरजो समजून घेवप गरजेचें आसा। पण तें न करता जेन्ना तुम्ही एखाद्या सालाजारा प्रमाणे, एखाद्या हिटलरा प्रमाणे फुडें वचपाक पळयतले, लोक भावनेच्या विरोधान फुडें वचपाक पळयतले तेन्ना अशे प्रोटेस्ट जायत रावतले। आणि जर तुम्ही जी एक्शन काल घेतला, ज्या भशेचो व्यवहार तुम्ही ह्या निर्दोष लोकांचेर केला, तो निर्दयी व्यवहार जर तुम्ही करीत रावले जाल्यार तुमकां तुमची जागा दाखोवपाची वेळ खूब बेगीन आयला अशें हांव म्हणपाक सोदतां। जो व्हिडिओ सागर एकोसकरांचो व्हिडिओ आज व्हायरल जाला
तो व्हिडिओ जर पळयलो जाल्यार खरेंच काळजाक दूख जाता. आमच्या गोंयच्या एका आवयच्या पोटार पांय घेवन, काळजार पांय घेवन तूं मुखार वचपाक पळयता. अरे कोणा खातीर? कोणाक खुश करपा खातीर? जेन्ना तुम्ही पुलीस म्हणून वोट घेतात तेन्ना लोकांचे रक्षण करपाचो वोट घेतात, आणि अशा वेळार तुम्ही जर लोकांच्या पोटार आणि लोकांच्या छातीर पांय घेवन जर तुमचे राजकीय मास्तर जे आसा, राजकीय जे गुरु आसा, तांकां जर तुम्ही प्लीज करपा खातीर लोकांच्या पोटार पांय दवरपाक लागले जाल्यार काल जे घडले तशेंच घडटले, आणि तुमकां लोकां मदीं भोंवपाक सुद्दां मेळचें ना. म्हणून हांव प्रत्येक ऑफिसराक, गव्हर्नमेंट ऑफिसराक रिक्वेस्ट करता, हे जे तुमचे कायद्या भायले जे वागणे आसा, सरकाराक प्लीज करपा खातीर जे वागणे आसा ते तुम्ही बंद करचे. कित्याक हे सरकार जेन्ना ताजो टायम येतलो तेन्ना पडटलेच, ताच्या नंतर सुद्दां तुमकां खंय तरी सर्व्हिस करपाक जाय, लोकां मदीं वचपाक जाय. तुम्ही लोकां कडेन बऱ्या भशेन वागात, बरी वागणूक दियात, कायद्या भितर रावन तुमच्यांनी जे कायदो इम्प्लिमेंट करपा खातीर करपाक जाय ते करात. ते करनासतना लोकांचेर अत्याचार करपा खातीर तुमची पावलां मुखार येवपाक जायना. आमचे सीएम प्रमोद सावंत म्हाका दिसता खंय तरी ताका लिडरशीप ही जमना, कारण बऱ्या लिडराची एक व्हडली वळख म्हणजे तो लोकां मदीं वचपाक केन्नाच भिना. हो एंटायर इश्यू काल जेन्ना चालू आशिल्लो संपूर्ण गोंयच्या लोकांचे लक्ष थंय लागून आशिल्लें, पण आमच्या सीएमाक म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांचे खंयच पडून गेल्ले ना, आणि म्हणूनच ताणें थंय लोकांची मागणी आशिल्ली की ताणें लोकां मुखार येवचें, पण म्हाका दिसता ताणें थंय न वचप चूज केलें, कित्याक ताका लोकां मदीं वचपाक कदाचित भंय दिसता. थंयचो जो एमएलए आसा विश्वजीत राणे, हाकाय दिसता म्हाका खंय तरी त्या लोकांच्या मताचेर तूं निवडून आयिल्लो, त्या लोकांनी तुका आमदार केलो इतली वर्सां, तुका आनी तुज्या फॅमिलीक प्रत्येक मेंबराक तांच्यांनी भरघोस प्रेम दिली, मतां दिली, आणि त्या लोकांचेर अत्याचार करून जर आज तूं हे घडोवन हाडपाक सोदता जाल्यार ताज्या व्हडलें आनी दुर्दैव ना. शेवटाक इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी खंयच्याच डेव्हलपमेंटा अगेन्स्ट ना. आमी म्हणटा तेन्ना हांव प्रत्येक गोंयकाराच्या वतीन उलयता. गोंयकार हो खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, आयआयटीच्या अगेन्स्ट ना, पण खंयच्या जाग्यार तुमच्या कडेन कितलीशी ऑप्शन्स आसात. पोंडा आसा, फार्मागुडी, मागीर सांगेचे ऑप्शन आशिल्ले, अशे कितलेशे ऑप्शन आसतना ज्या जाग्यार लोक ह्या प्रोजेक्टाक चे ओपन मनान स्वागत करता आशिल्ले, हे सगळे जागे सोडून तुम्ही गरीब सामान्य लोकांची जमीन बळकावून घेवन जे राजकारण आज करपाक पळयता, त्या राजकारणाक गोंय केन्नाच माफ करचे ना. तुमकां जर करपाक जाय आयआयटी डेफिनेटली जावपाक जाय, पण आयआयटी जावच्या पयलीं जेन्ना तुम्ही आज आयआयटीचो विचार सांगता आसतना लोकां कडेन म्हणटा की एज्युकेशनाक आमी वाव दिवपाक जाय, हो एज्युकेशनाक वाव दिवपाक जाय, पण एज्युकेशनाक जर वाव दितले जाल्यार ते प्री प्रायमरी पासून सुरवात जावपाक जाय. प्री प्रायमरी एज्युकेशन तुम्ही इम्प्रूव्ह करात, ताजे नंतर प्रायमरी एज्युकेशन, ताजे नंतर सेकंडरी, ताजे नंतर हायर एज्युकेशन, आणि ताजे नंतर ताजो नेक्स्ट स्टेप आयआयटी आसतले. ही सगळी एज्युकेशना कडेन सुद्दां तुमच्या सरकारान, बीजेपीच्या सरकारान लक्ष घालचें, ही रिक्वेस्ट हांव तुमकां करता. कित्याक ते जर करनासतना जर तेन्ना आयआयटी करपाक वता तेन्ना तेजो ह्या गोंयकारांक कांयच फायदो जायना. जर गोंयकारांचे खरेंच जर तुम्ही ही चिंतता आसत आनी जर तुमकां दिसता आसत की गोंयकार फुडें वचून आयआयटीन शिकचे, जाल्यार तुम्ही तांचे प्री प्रायमरी पासूनचे एज्युकेशनाचेर जे लक्ष घालपाक जाय तितले लक्ष घालात आणि गोंयकारांक मुखार काडपा खातीर मदत करात. धन्यवाद. तर तुमकां दिसता की ऑपोजिशन पार्टी सगळ्यांनी एकी कडेन येवंक जाय आतां आनी तांकां हेल्प करूंक जाय, मेलावलीचे फंड दवरपाक तांकां नॉट ओन्ली मेलावली पण आनी जे प्रोजेक्ट आहा जे लोक अपोज करता, कोल म्हणा, मागीर डबल ट्रॅकिंग म्हणा,
या तुमच्या माध्यमांतल्यान आज गोंयकारांक सांगपाक वयता, हा जे मेळावळीच्या लोकांचेर संकट आयिल्लें आसा ते संकट आमच्या खंयच्याय गोंयकारांचेर येवपाक शकता. आणि हे सरकार जे आयज संपूर्णतया इगोइस्टिक सरकार जाल्लें आसा, खंय तरी आपले इगो सांबाळपा खातीर आणि आपलो जो अल्टेरियर मोटीव आसा तो फुलफिल करपा खातीर मुखार सरलेले आसा. तांकां लोकांचे पडून गेल्ले ना. जशें तांकां आज मेळावळीच्या लोकांचे पडून गेल्ले ना, फाल्यां कदाचित मडगांवकारांचेर येवपाक शकता, फाल्यां वास्कोकारांचेर येवपाक, अशें संपूर्ण गोंयच्या लोकांचेर ही पाळी येवपाक शकता. म्हणून आज मागता हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन, प्रत्येक गोंयकारान आज मेळावळीच्या लोकां खातीर मुखार येवपाक जाय. मान्य आसा, आमी परत सांगतात, मेळावळीचे लोकूय आयआयटीच्या अगेन्स्ट ना, पण मेळावळीचे लोक सांगतात की ज्यो जमनी आमच्या पूर्वजांनी आणि तांच्यांनी स्वता कितलींशीं वर्सां कसून खाले, त्या जमनीचेर तांचो हक्क खंय तरी आसा. जे डॉक्युमेंटेशनाचो फेरफार हे सरकारान केला, जे मालकी हक्क तांकां मेळपाक जाय तो तांकां मेळूना, हे सगळें जेन्ना दिसता तेन्ना आमकां गोंयकारांनी जर आज एकट्यान येवना आनी त्या मेळावळीच्या लोकां बरोबर जर उबे रावना, जाल्यार आमच्या प्रत्येक गोंयकारांचेर ही पाळी येवपाक वेळ लागचो ना. काल तुमच्या पार्टींतल्याकले अरेस्ट केलो राज्य एकाक कितें? आमचो जो विश्वेश प्रभू म्हणून जो व्हॉलंटियर आसा, आणि हांव खरेंच ताचे अभिनंदन करता, कित्याक लोकां बरोबर सदांच तो उबो आसता. तातूंतल्यान आपलो फायदो, तातूंतल्यान आपल्याक कितें मेळटा हो विचार न करता विश्वेश प्रभू हो सदांच आम आदमी पार्टीचो जो कार्यकर्ता आसा तो सदांच लोकां बरोबर उबो रावला, आणि कालय तो तसोच उबो आशिल्लो. तर अशा वेळार जेन्ना सगळ्या लोकांनी उबो रावपाक आशिल्लो, तो उबो आशिल्लो, ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर जातकीर सगळ्यान पयलीं ताका पुलिसांनी उखल्लेलो आसा. ताजो खातीर जे कायद्याची लढाई लडपाक जाय ती आमची पार्टी, ताजो प्रोसेस ऑलरेडी आमी स्टार्ट केला. आमी ऑलरेडी ताजे बेल एप्लिकेशन आतां सेशन्स कोर्टान घातिल्लें आसा, विच इज गोइंग टू बी फायल्ड विदिन नेक्स्ट 5-10 मिनिट्स. आणि आम्ही आम आदमी पार्टी म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर आणि मेळावळीच्या प्रत्येक नागरिका बरोबर, तशेंच वाळपयच्या नागरिका बरोबर जेन्ना जेन्ना आमची गरज आसतली आमी आसतले.